कुळे पुलिसांनी सोमारा बागलकोट चोरयेक गेल्ली रिक्षा मोले चेक नाक्यार धरली। तातूंतल्या ड्रायव्हराकूय अटक केली। मैसूरच्या अनंत हाणें रिक्षा चोरून हाडिल्ली। निरीक्षक संजय दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक अजय धुरी आनी हेर पुलिसांनी ही कारवाय केली। तशेंच हिट एंड रन केशीक लागूनय ह्या रिक्षा चालकाचेर कारवाय जाली। कुळे पुलिसांनी दुबाविताक बागलकोट पुलिशेक सुपूत केलो। RDX खातीर मोलेच्यान विदिता प्रभू। संदीप प्रेमानंद सावंत हवालदार मागीर देवल एकूण आमचे एमिटेटीचो रावल्ले म्हणून घाटाचेर तेन्ना एक कॉल येयलो की एक रिक्षा ही गाडीक मुकून आमचे टुवर्ड गोवा येता म्हणून मागीर तेंच्यांनी थंय ताका हाडोवपाक ट्राय केली पूण ते हाडोवपाक रावलो ना तो। मागीर मेन टायम ते आमकां हिंगा गेटीर सांगलें। मागीर आमी गेट बंद केली आनी ताका रावले हाडोवपाक आनी ताका डिटेन केलो आनी मागीर व्हेरीफाय केलें जाल्यार तेणी कर्नाटका एरियेंत तेणी 2-3 गाडी मुकून तो हिंगा येयल्लो। मागीर रिक्षेच्या ओनराक आमी कॉन्टेक्ट केले। तो रिक्षेचे ओनर सांगलो की तेजी रिक्षा आसा पळय ती 29 जानेवारीक थंयच्यान चोरीक गेल्या आनी ते कन्सर्न पुलिसांनी चोरीची केस रजिस्टर केल्या। सो आमी बागलकोट पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट केला आनी ते एक्युजाक आनी रिक्षा व्हरपाक लागल्या। तो खंय व्हरतालो तो रिक्षा? इन गोवा येतालो तो। ओके, कितें आसा रिक्षान बीन? रिक्षा ते एक सोशल NGO आसा तेंची एक डिलिव्हरी व्हॅन ती, तो ती घेवन येतालो तो शिरसी ओल्ड एज होम। आनी तो तेजे सर कितें चोरपाचें अशें कारण उद्देश कितें? तो गाडी हाडून हाडटालो तो पूण तो कन्नड उलयता। सो ते पुलीस येयल्यार आमी विचारता तेका खंय चालू आसा। ओके, आतां बागलकोट पुलिसा स्वाधीन करतले? हय, थंय चोरी केल्या तेका ऑलमोस्ट बेळगांव पावल्या आनी 2 वरां पावतले।